बसया एक साक्ष आमी आयकुया विल्मा लोबो साक्ष दिवंक मुखार येवची. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सोम्यान जेजो. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवास्वर 29 11 देव म्हणटा, वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय तुमचे क्यास्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरिल्लो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. हें उतर आमच्या जिवितांत जारी जालां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक येता. म्हजो घोव घरांक ग्रानायट टायल्स घालचें काम करतालो. 2-3 वर्सां तावन कामाचें जण मेळनासतना मस्त कश्ट जाले. जण नासतना नव्या घरांची कामां काण घेवंक जायनातलें. कामां नातल्यार दिसपडतो ग्रास आनी भुरग्यांचो फुडार कितें अशें आमकां सदांय खंत जाताली. हें आमी विनवणेच्या ग्रुपाक तशेंच हांव त्या सावांनी बरोवन घालतालीं आराधनाच्या वेळार. दीस वेता वेता प्रॉब्लेम चडत जाले. मागीर मागीर टेन्शनार आमचे कडेन तो सामा उलयनातलो आनी अशांत जाल्यार तो डिप्रेशनार वचूंक आसा आनी वा ताची भलायकी पाड करून काण घेता म्हूण म्हाका बगलें. हांवें आमच्या विगार बापा लागीं ताचे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी आमच्या विगार बापानी आनी ब्रदर एलियासान ताचे खातीर साक्रामेंताच्या कोपेलांत मागणें केलें. आनी ताका आमच्या विगार बापानी सांगलें, सदांय कळनासतना कामाक वेच्या पयलें साक्रामेंताची भेट करूंक. आनी तो सदांय साक्रामेंता कडेन येवन मागणें करून वेतालो. ताच्या उपरांत इल्ल्या दिसांनी ताका मस्त मतीक समाधान भोगलें. आनी एक दीस आमी सांजेच्या मागण्या वेळार बसोन आसतना मागणें सुरू करच्या पयलें तो म्हजे कडेन म्हणलो, कामां सुमार आसात पूण सोडीचे पडटात, जण मेळनात म्हूण मस्त दुकांत आसलो आनी म्हाकाय मस्त दूख भोगलें. आनी त्या राती हांवें म्हजें सगळें सर्वस्व समर्पण दिवन मस्त रडोन मागलें, देवा आमकां एक वाट दाखय म्हणून. दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हजो घोव अचानक म्हणले बरी इस्रायल वेच्या विशांत ताच्या वळखीच्या एजंटा कडेन विचारल्यार जायत गे म्हूण म्हजे कडेन म्हणलो. त्या एजंटा कडेन विचारतना कन्स्ट्रक्शन फिल्डांत कामां आसात, विजाय मेळटात म्हणलो. आनी ताणें म्हज्या घोवाचे जाय जाल्ले डॉक्युमेंट्स काण घेवन कामाक एप्लाय केलें. ताच्या उपरांत ताणें इंटरव्यू आनी मेडिकल बऱ्यान पास केलें आनी 1 म्हयन्या पयलें ताची विजाय आयली आनी बऱ्या तरेन तो इस्रायल वचून पावला. बरें काम आनी बरें एकोमोडेशन ताका देवान बाबा केलां. देवाक कितेंच असाध्य ना, ताका सर संगती साध्य. इतलें वर्तें अजाप केल्ल्या आमच्या जिवितांत इतलें वर्तें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दिता. तशेंच ताची आनी एक साक्ष जावन आसा. देवान ताका 5 फावटी व्हडल्या अवघडांतले राखलां. 3 फावटी एक्सिडेंटांतले, 1 फावटी काम करतना ताका करंट शॉक लागलो आनी 1 फावटी कामा कडेन तो वयर तावन पडलो. कांय चड मार जायनासतना देवान ताका राखलां. आमच्या कश्टांतलें भायर काडन अवघडांतलें अनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या आमच्या विगार बापांक ब्रदर एलियास आनी पंगडाक आनी म्हज्या मोगाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या मिसाव वावरांत पवित्र आत्म्याची मजत आनी विस्नार आशिर्वादा मागता. देव बरें करूं. Igri boram ci doleam da pia. Noi ter zuam sognela osver suda. Teravi voltanu sumare eknisavi vol. John chapter 17 verses 13 to 17. जेसू आपल्या शिसां पासत मागता. आनी आतां हांव तुजेशी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हें परी उलयलां.
हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांत हांव न्हू राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे बसोत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. बाबा सर्गींच्या आज तुका आमी अर्गां दिता. ह्या पास्का काळार आमी आसा. जेजूच्या जिवनपणाचो आनंद संतोश आमी भोगून आसा. जेजूक एक वर्तन देणे जावन आमकां ह्या संवसारांत धाडन तुवें सर्गींची सतां शिकयलाय. आज जे कितें तूं आमचे कडेन उलयताय तुज्या उतरां आमकां सुमया. तुका आमी अर्गां दिता ह्या घडये. आनी त्या उतरां आमकां सुडका तूं दिताय म्हणून, आमकां तूं सतां शिकयताय म्हणून, आनी सतां घेवन आमी ह्या संवसारांची येतना संवसाराची जावन न्हय, बगार तुजी तुज्या राजाची सर्गींची जावन तूं आमकां जियोंक फावो करताय. देखून तुका अर्गां दिता. आमचेर हांगासर जमलेल्या मसमेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. जेजूच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. ताच्या उतरान आमकां जाय अशी समजणी सुटका सोडवून दी. ताच्या रक्ताचें संरक्षण आमकां तूं लाभय. पवित्र आत्म्यान आमकां तूं बन. ही सर्गींची शिकोवन जोडूं आमकां आमची मनां आनी काळजां तूं उक्तीं कर. आमचें तें कितेंय आसा काळोख तुज्या राजाचें वा सर्गींचें न्हय तें सगळें तूं काड. समय मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां बापा, अर्गां जेजू, अर्गां पवित्र आत्म्या. हालेलुया. 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 तळी बिडून देवाक अर्गां दिया. चरान पावना घट समी आस आमचे समय आसा. पास्का काळार आमी आसा. मंगळ बाबा आनी बरी आयकता गे ओ मायक आयकता मो. ओके बसया सगळीं आमी बसया. आयचो विशय बुवा पुरबायचो आमचो आमच्या नियाळाक आसा. आमी काले विशय आयचो तुमकां गोत्ता गे गोत्तू ना खंयचो विशय आज. आमी सर्गींच्या राजाची, आमी संवसाराची वा हांगाची न्हय. आमी सर्गींच्या राजाची, आमी हांगाची न्हय. देखून हांवें हें वाचप काडलें जेजूचें मागणें चिसां खातीर, म्हळ्यार तांचे खातीर 12 आपोस्तलां खातीर न्हय, मात्र न्ही तुमचे खातीर म्हजे खातीर मागलां. जेजून जसो तो संवसाराचो न्हय तशें आमी संवसाराचे न्हय, आमी सर्गींची. आनी फिलिपिकरांचें पत्र 3 हांव चिंता 20 वळ काडा पळया. सांपावल म्हणटा आमी सर्गींचे नागरीक, थंय तावन त्या सोडवंदराची वाट पळोवन आमी आसा. वी आर सिटिझन्स ऑफ हेवन. तुमी सगळीं मूडबिद्रेची वैगी हा मूडबिद्री गाली शनीक बाबा. म्हणजे आमी खंयच्या जाग्यार आसा आज ह्या संवसारांत, पूण आमी जाणाव आमी हांगाची न्हय, संवसाराची न्हय, सर्गींची. तशें म्हळ्यार कितें हें सत आमी जाणा जावचें. मगार बाबा आनी बरी आज आमी जेजू थंय सर्गींची कशीं जाल्या. पयलें जेजू थंय कितें जालां तें आमचें थंय जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कशें आमी सर्गींची जाल्या, कशें आमी सर्गींची नागरिकां ह्या विशयान आमी इल्लेशें नियाळ करून समजोवंक आमी मुखार सरया. पयलें जेजू थंय कितें जालें. जेजूच्या बावतिजमान तुमी कोणी वांजेल हाडला जाल्यार उक्तें करा. मार्काचो वांजेला वचोर 1 9 तावन 13 वळ 4 संगती थंयसर जाल्यात. पळया जेजूच्या बावतिजमान आनी हेंच आनी एक बावतिज्म मेळटना शिसांक पेंतेकोस्त दिसा अशें जालां. आनी हेंच तुज्या आनी म्हज्या बावतिजमान जाला. इन आवर बॅप्टिझम. हांगा जेजूच्या बावतिजमान कितें जालें. मार्काचो वांजेला वचोर 1 9 तावन 13 वळ वांजेला आसा की कोणा कडेन वाच पळया कितें म्हळ्यार
अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नाझारेतान आयलो योर्दान न्हंयत बावतिस्म स्नान घेतलें आनी आतां कितें जाता उदकांतलो तो वयर येतना पयलें कालें उक्तें जालें व्हडल्यान सांगा सर्ग उक्तो जालो तुमी जाणात न्ही जेजू ह्या संवसारान जियेतना उक्तो सर्ग घेवन जियेलो Praise the Lord. Hallelujah. Jesus walked on this earth with an open heaven. As तुवें आनी हांवें, when you believe, तुम पातयेतना आज आमी उक्तो सर्ग घेवन जियेवेत ह्या संवसारान. आज सर्ग म्हणटना मगाळ बाबा आनी बरी मोरोंक रखचे नाका हांगा. Heaven upon the earth. आज कितलीं जाणां हांगाच सर्गांत आसा सर्गिराजांत आसा हात वयर करा म्हळ्यार कोणी नात गी मुडबिद्रीत आसात गी आज मोगाळ भवान मी जेजू सर्ग उक्तो जालो आनी जेजू ह्या संवसारान जियेतना टेक इट फ्रॉम मी वांजेलांत आमी पळयता जेजू उक्तो सर्ग घेवन जियेलो ही वॉक्ड विथ एन ओपन हेवन. आज तुवें आनी हांवें उक्तो सर्ग कान घेवन जियेचे कशें उसी आतां सर्ग उक्तो जालो मागीर घालें जालें म्हळ्यार पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी ताचेर देवून आयलो सो सर्ग उक्तो जालो एक फर्स्ट मागीर पवित्र आत्मो देवून आयलो मागीर सांगात तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मानवलाय ताळोय आयकलो वॉइस फ्रॉम हेवन ताळो सर्ग उक्तो जालो पवित्र आत्मो देवलो ताळो आयकलो आनी हें पळयल्लें सक्कळ विस्मीत जालें आनी प्रत्येक तरान जुआंव बाप्तिस्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. चार संगती सर्ग उक्तो पवित्र आत्मो देवसो ताळो बापासो हो म्हजो मोगासो पूत आनी हेंच जेजू थंय कितें जाला तें शिसां थंय जालें 12 अपोस्तलांनी सांगता 120 जण वयल्या साळान मागणें करनासतना तांचेर पवित्र आत्मो देवतना कितें जालां पळय आतां वाचा एक्ट्स धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वचवर 2 पयली तावन 7 वळ एक 7 वळी वाचल्यार आमकां कळटा जेजूच्या बावतिस्मान कितें जालें आतां पवित्र आत्म्याचें बावतिस्म मेळटना द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट त्या वेळार चार संगती थंयसर आमकां दिसून येता. जेजू थंय कितें जालां 12 जण आनी 120 जण कोण सकड आसले तांचे थंय जालें कितें बरयलां थंयसर पळय वाचा पळय बरें केअरफुली वाच पळय गट्ट वाच वळ दुसरो आवाजवर पयली वळ तावन वाचचें पयली वळ तावन 7 वळ कितें बरयलां पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा आतां आमकां पेंतेकोस्त कितें जाला परवा न्ही परवा स्वर्गारोहण देखून आमकां टॉपीक विशय हो आमी सर्गींची संवसाराची न्हय परवा स्वर्गारोहण ताचे उपरांत 19 आनी एक आयतार पेंतेकोस्त आनी आतां पयल्या पेंतेकोस्ताक पवित्र सभा जल्मा येतना कितें जालां पळया पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले मागीर एकाच दिसाने कठीण जड वारें आयलेलें बरें थंय जालें मागीर आतां खंय तावन आवाज आयलो मोळा सर्ग उक्तो सो मोळ बार तावन एक आवाज मागीर ते बसून आसलेल्या घरान बरलो मागीर तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो आतां हे उज्या सारक्यो जिबो म्हळ्यार ताका एक अर्थ आसा एंजलिक एक्टिविटी म्हणटात म्हळ्यार उजो म्हळ्यार इट रेफर्स टू एंजल्स आनी हे आमकां खंय कळटा साम 104 104 कीर्तन 7 वळ उजो वा ते एंजल्स वा ते आंज बडव्यांक ते लागू जाता आनी थंयसर एंजलिक एक्टिविटी ते दुतांनी करचें तें काम
ते मोळो बुकतो जावचे आनी ते घरांत येवन भरचे आनी उज्यासो चिबो एक एकल्यांचे रावचे दुता म्हाका आंध्र जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बस एक घडी बस तुमकां दूत आसात गी आमकां आसात गी नान गी आमकां कोणाय गी दूत नान गी कोण आसा आमचे राखण बडवे आसात गार्डियन एंजल्स आनी तुमी मोगाळ भवान म्हणी उक्तो सर्ग घेवन जियेतना ह्या संवसारान देवान दिल्ले दूती आसात आमकां आनी आमकां पुरो आसा जेजू थंय घालें जाल्यार तें आमचे थंय जाता यू हॅव टू बिलीव तुवें पातयेचे सर्ग उक्तो आसा पवित्र आत्मोय आसा आनी घालें आसा आनी देवी आसा तसो थाळोय आयकूंक जाता आनी दूती आसात सकड आसा देखून ह्या संवसारांत आमकां कशें आमी सर्गीची नागरिकां जावन जियेचे त्या खातीर सकड देवान आमकां दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान सगळें दिलां ह्या संवसारांतच आमी एक सर्ग करून सर्गीच्या राजाची जावन आमी जियेवेच जाता फाटल्या दिसांनी हांव तुमकां हें घडीत दितां हांव एका रितीरेक गेलो रितीरेक मैसूर रितीर पूण रितीर दिवच्या पयलें म्हाका बँगलोर वचूंक आहलें सो देखून हांव बँगलोरा मिटिंगा वचूंक म्हणून मैसूर इल्लेशें रावन एक राती मागीर बँगलोर वेता म्हणून हांव जीप कान घेवन गेलो एंत हांवें हाडिल्लें तें जीप मैसूर वचून सुमार मैसूरा वचूंक 4 वरां 5 वरां जाय सो हांव दनपारां पयन सुरू करून 11 वरां अशें संजे 5 वरां अशें पावलां आनी हांव रावलो आनी उपरांत मैसूर तावन आतां बँगलोर वचूंक सकाळीं 5 वरां सुटया म्हाका मिटींग 10 वरां देखून मैसूर तावन हांव आसलो जागो पेरियापटना तावन आतां मैसूर वचत जाल्यार मैसूराक 1 वर मागीर एक 2-2.5 वरांनी 3.5 वरांनी हांव बँगलोर पावता सो देखून 5 वरां हांवें सुरू केल्या 6, 7, 8, 8:30 हांव आसाचे म्हाका मागीर 1.5 वरां मिटिंगा देखून हांव चड जीप कान घेवन चड फास्ट ना म्हणजे हांव एकलोच जालो म्हणून हांवें 1-2 जाणांक सांगाता काण गेले ते गो बायल आमच्या मंदिरान काम करतात ती तांकां म्हळें म्हज्या सांगात येतात गी म्हणलें हांव येता आमी येता फादर या मैसूर या बँगलोर या मागीर तूं रितीर दी थंय आमी फाटीं येता जालें सो 5 वरार हांव गाडी कान घेवन सुटलो आनी ती बसली 5 वरार आमी मागणें करूंक सुरू केलें आमी के धाळाय मंगळ बाबा आनी बनी सर्गा उक्तो आसा पवित्रत्म आसा आनी घालें आसा बाप आसा पूत पवित्रत्म सर्ग उक्तो जाल्यार सर्गार आसली पुरो आहा तुमचे सांगता बाप पूत पवित्रत्म आनी दूत आमचे राखण बडवे मोरी माय सांजुजे आनी सांत आमचे पात्रोन सांत सकड आसात वी हॅव अ रिलेशनशीप आमकां संबंद आसा सो हांवें मागणें सुरू केलें सर्गचरणी उल्हास पाव पास्को सकाळ थंय पुरा करून सकाळची मागणी कर एक तेर्स करया म्हळें तांकां ती ओपली तेर्साच्या पयलीं एक ल्हान मागणी सुरू केलें बापा घर गांधीन बाप पूत पवित्रत्म्या जेजूचें नांव काण घेवन मागलें रगत काण घेवन मागलें एक विशय मतीन आयलो हांवें म्हज्या मतीन देवान गेलें दुतांक फर्माय म्हणून आतां दुतांक फर्मावचें म्हळ्यार घालें तुमी घालें चिंतात फर्मावचें म्हळ्यार दुतांक कोणें फर्मायचें कोणें फर्मावचें बायबलांत किर्तन 103:20 वळवास साम 103:20 एक विशय आसा देवाचे दूत जे आमचे राखण बडवे वा कोणी देवाचे दूत देवाची आज्ञा नातल्यार काम करना आतां पळया मोरयेक कोणें बरी खबर हाडिल्ली खंयचो बडवो गाब्रियल बडवो येयचे जाल्यार कोणें ताका आज्ञा दिल्या देवान आनी गाब्रियल बडव्यान मोरयेक आज्ञा ह्या बरी खबर हाडच्या पयले आनी एकल्याक बरी खबर हाडून आयिल्लो तो कोणाक जाकारी देवाची सेवा करनासतना भोव पवित्र जाग्यार त्या दिसा त्या वर्सा ताची ताका सोडती पडिल्ली आनी तो काम करनासतना थंयसर बडवो गाब्रियल बडवो आयलो आनी बरी खबर जाकारी पातयलो ना देखून ताका मोनो गेलो पूण उपरांत मोरयेक आनी उपरांत जुजेकी स्वप्नांत मेळोंक आयिल्लो खंय कोण खंयचो बडवो मोडवीर आसा बिलकूल खंयचो बडवो गाब्रियल बडवो सो गाब्रियल बडवो मेसेंजर
राफाएल मेडिसिन तो बरें करूंक, मिंगेल डिफेंडर रक्षक ते एक महादूत आणि आमचे राखण बडवे देवान आमकां आसा गेल्ले मसाद आणि हे राखण बडवे तुम्ही जाणांकी गोतू ना हांव तुमकां सांगता कित्याक बडव्या विशीं हांव उलोवन आसा देखून सांगता आमचे राखण बडवे आमी मिसाक येतना भारी खुशी कळना तांकां आमचे सांगात धांवन धांवन येतात पूण मिसान तूं 1000 नाय जाल्यार बरें मागी नाय जाल्यार आनी बरें करून जेजूकू तूं न्ही सॅक्रिफिसां वांटो घेनाय जाल्यार मागीर तुवें तो कान गेल्या उपरांत ताचे कडेन कांय उलयनाय जाल्यार तूं आराधन वा कांय करना बिजी जाल्यार ते दिंबी घालून तुमचे खातीर रडोवन मागतात पडवे दिंबी घालून रडोवन म्हणले बरी मागतात देखून बडव्यांक आमी रडोवन मागोवंक करनाका तुमी मागा यू प्रे देखून आमकां देवान हे सगळें दिलां ह्या संवसारांत आमी सर्ग उक्तो दवरून सर्गीची जावन आमी जी जे संवसाराची न्हय सो दिस इज आवर फेथ हो आमचो भावार्थ आतां हांवें 5,000 मागणे करून एक ल्हान मागणें करतना म्हजे मतीन आयलें फर्माय म्हणून कीर्तन 103 20 कोणी वाचलें वाचा पळय हांगा बरयलां तुमी देवाच्या दूतानो ताच्यो आज्ञा पाळटल्यानो यू सी दे आर ओबिडियंट टू द स्पोकन वर्ड आज्ञा दिल्यार मात काम करता आज्ञा दिना जाल्यार ते काम करना देवान तांकां आज्ञा दिजे मागीर ताच्या उतरांक लक्ष दितल्यानो यू सी ताच्या उतरांक लक्ष दितात देखून देवाचे दूत ताची आज्ञा नासतना काम करना त्या दिसा म्हज्या मतीन देवान गेलें फर्मावंक सांग म्हणटना हांवें अशें मागणें केलें सुम्या तुवें आमकां राखण बडवे दिलाय न्ही आमी त्या जाणां आसा आमच्या बडव्यांक आज तूं फर्माय आमची राखण करूं आमकां राखूं आनी आमचे दूत आमची राखण करून दी आमकां पयन आसा हांव ड्रायव्हिंग करता हें काजारी जोडे हें कुटुंब सो अशें आमचें पयन मागीर तेरसानीक अर्दें वर मागणें जावन मैसूर पावलें हांव सोवरार हांव एक्सप्रेस हायवेक लागलो 3 लेन मोगाळ भवानी बनी 3 लेन एक्सप्रेस हायवे हांव मद्दी लेन काण घेता कोणायकी वेग्गी वचूंक जाल्यार एने वचून दी नाजाल्यार एने वचून दी कोणायकी वचूंक जाल्यार उशीर चड व्हेकल ना सो हांव 7-1 वर जाले 1 वरा नंतर हांवें पळयलें हांव 80-100 स्पीड आसा म्हज्या फाटल्यान त्याच मदल्या लेनीर एकलो कारागार सीदा येता फास्ट ताका तेणे वशेर पूण तो वचना आनी इतल्यार हांवें पळयलें पूण हांवें मात धैर्य कान गेलें हांवें बियाक इडें दिलें ना आनी हांवें तिशनी करूं ना तिसल्या लेनाक ह्या लेना वा त्या लेनाकी व्हरूं ना म्हाका कळ्ळें वो मरता पूण तो लागीं आयलो ताकाय कळ्ळें आसतलें आतां सीदा गेल्यार वो मारता म्हणून म्हाका मारता म्हज्या गाडयेक ताणें ब्रेक गेली त्या ब्रेकीच्या फोर्साक हाची गाडी कार ओड न्हू ताका कळ्ळें आसलें वो मारता म्हणून ताणें इल्लें अशें गुंडायलें आनी गुंडायल्ल्या फराक वचून डिवायडराक मारन कार इशीन घुंवन येवचें फाटीं घुंवन रावलें आनी तो उसळ्ळो तितल्यार म्हजी गाडी अशी हल्ली हांवें जिपार आल्ल्यांक म्हळें आमकां मारलें जालें गाडयेक लागलें म्हण ती म्हणाली फाटल्यान ये बायल मनीस फाटल्यान बसून आसली वो मुखार बसून आसलो ती म्हणाली फादर आमच्या जिपाक मारूं ना हांवें सांगलें आमी रावया आनी पळया चेक करया तितल्यार हांवें सायडीक केली गाडी आनी फाटल्यान वचून घुंवन पळयलें एक चुरी लागोना त्या दिसा कळ्ळें हाव वी वॉक आमचे थंय सर्ग उक्तो आसा उक्तो सर्ग घेवन तूं जियेतना पवित्र आत्मो तुजेर तें आसा त्या देवाक कान घेवन तूं जियेतना आनी कितें सक्कर देवान आमकां दिलां ह्या संवसारांत सर्गींच्या वाटेन आमी जियेवेत मुखार बाबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी इतलेंच मागलें त्या दिसा देवा ताणें कित्याक अशें केलें आमी नेना जांबरो तो मोबायलार आसलो जांबरो ताका न्हीद आयली आमकां कांय गोतना तें पुरा काराना पूण हांवें इतलेंच मागचें की ताचें कार आतां पिटो जालां ताका कालें जालां म्हाका गोतना सुम्या ताका बेसांव दे इतलेंच दुसरें कांय ना आनी हांव मिटिंगा पावलो थंय आनी एकलो पदरा पावलो हें पदरापाचें मिटींग
बँगलोरान पयले पुटीन गेल्ले खरीजमा तिरेन कोण आसात पाद्रपांक फादर फ्रँकलिन बिशप लॉरेन्स तांणी बरं आपयलें सो हांव थंय पावतना आनी एकलो पदरा म्हणटा तो येतना ताचे बस 4 पार्टी जाल्ले तो आसले बस 4 पार्टी जाल्ले जाल्यारय हाका भवानी बनी कितलो देव आमचे समय आसा आणि जेजू या संवसारान जियेतना कसो नेंगिया ताच्या काय म्हणटा तो सर्ग उक्तो आसून पवित्र आत्म्यातय आणि देवातय ताची खरी अस्मिताय कान घेवन पदवी कान घेवन तो जियेलो आणि तेन्ना हांवें म्हळें जेजू थंय घालें जालें शिस्सान थंय पवित्र आत्मा येतना जाला वास पळय आतां ते एक्ट्स 2:2 दुसरा वसवर पहिली वळ तान मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर हांवें म्हळें सर्ग कालें मळबातावन एक व्हड आवाज आयलो घरांत भरलो मागीर उज्याचो जिबो विंगड विंगड जावन तांचेर येवन रावल्यो मागीर दुसरो पवित्र आत्म्यान भरले मागीर पडकी भासांनी उलोवंक लागले मागीर भक्तिमोहन थंयसर आसले ओके मागीर लोकांचो जमो एकठांय जालो मागीर काय जालें तांच्या बसांनी आयकतले आनी लोक मुखार आमी बसल्यार ते विस्मीत जाले विस्मीत देर इज अमेजमेंट बिविल्डरमेंट सर्ग उक्तो जावचो उज्याची पेरपार पवित्र आत्मा दिवचो आनी व्हडे एक आवाज द वॉइस सगळे आनी तांच्या बसांनी विविध बसांनी तांणी उलोवचें हें सगळें तांचें तें जालां आमच्या भोवतीजमान तशें जालां जालां गी ना जेजू थंय कितें जालां आमकां सर्ग उक्तो जाला गी ना कितें जालां सर्ग उक्तो जाल्लो भोवतिजमा वेळार आमच्या भोवतिजमान आमी सर्गीची नागरिकां जाल्या सर्ग आमकां उक्तो जाला आनी कालें जालां पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा पवित्र आत्मो आमकां मेळिल्लो कितें जाला पवित्र आत्मो मेळ्ळा ताची मोर घाल्या आमचेर मागीर दुसरें देवाचो ताळो आयकला लागी वय आमी कोणाची भुरगीं जाल्या देवाची भुरगीं जाल्या आनी कालें जालां आनी आमकां सैतानाच्या अधिकारांत हांव सोडयलां कुलोसग्रांचें पत्र वचून 1:13 वळ पळय आमी सर्गींची नागरिकां आमी देवसराची न्हय संवसाराची न्हय सर्गींची जाल्या देवाच्या राजाची ताची भुरगीं ताचो ताळो आमी देवाचे पूत देवाच्यो दुवो आमी जाल्या ही आमची खरी अस्मिताय आयडेंटिटी आनी आमकां मगाळ भवानी भयणी तितले मात्र न्ही आमकां पदवी सयत मेळ्ळ्या अधिकार मेळ्ळा आमकां ती दोडे मिसां मेळ्ळा वी हॅव गॉट ऑथॉरिटी कसली ऑथॉरिटी पदवी रायपणाची प्रावादपणाची आनी याजाकपणाची याजाक प्रावादी आनी राय आमी जाल्या देखून ह्या संवसारान आसतना आमी आमची खरी अस्मिताय ही म्हणून समजून आमकां दिल्ली पदवी आमी वापरल्यार मगाळ भवानी म्हणी आमी सर्गींची जावन जिवीत दादा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंडीत जाता देखून मगाळ भवानी म्हणी आमचो अधिकार आमची पदवी आमी वापरून आमची अस्मिताय आमी जियेचे जेजू जियेलो जेजू खंयच्याय परिस्थितीक भियेलो ना पळया एक 5000 लोक आसलो ताका एक अजाप करूंक घाल्लें ते 2 मसल्यो 5 उंडे कान घेवन आमी वसावन त्या अजापान जेजून वयर पळयलें काय खंय पळयलें कालें पळयलें सर्ग कालें आहलो उक्तो आहलो आनी वयर कोणाक पळयलें बापा कडेन कालें म्हळें बापा वयर सर्गार कांय उणें आसा एनी लॅक ऑफ प्रोविजन कांय ना कालें म्हणी उंडे बसले उणें आसा ना न्ही तर सर्गार तुजी कशी सर्गार जाता तशीच तेन्ना शिकयलें सर्गार उणें ना तर आज हांगासर उणें जावंक नजो देखून जेजून उणेंपण पळयलें ना Jesus never looked at situations मगाळ भवानी म्हणी आज जेजू बरी आमचे थंय जाता म्हळ्यार जेजू बरी आमी चिंतीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू बरी आमी चिंतले करीत जेजू बरी आमी करूंक जायना सो जेजू बरी चिंतीचे आज आमी आमची परिस्थिती घालय आज मस्त परिस्थिती आसा हांव तुमकां ह्या मुखार ह्या शिकवणेंत हांव सांगता
आमकां सर्गीची जावन देवान सर्गीच्या राजान घाल्यान आमी सर्गीची नागरिकां आमकां आमची अस्मिताय आमी देवाची भुरगीं देवाच्या राजाची आनी आमकां पदवी दिल्या अधिकार दिला आनी जेजून आमकां सोडयला जाल्यार थोडे बडी कितें जाता की म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी ताच्या आनी एकल्याच्या हाताक घालयता कोणाच्या कशें इतलें सक्कड आमकां दिला जाल्यार आज आमी थोडे बडी गुलामपणान जियेता वाय कित्याक आमी परत त्या गुलामपणाक येता आज तुमचे मुखार हांव 5 संगती दवरता 5 doors to enemy जागृत करा हे 5 संगती तुम्ही सांबाळल्यार तुम्ही ह्या संवसारांत सर्गीच्या राजांत उपरांत आमकां जिवोंक खंडीत वचोंक आनी ह्या संवसारांतच आमी सर्गीची जावन जिवया संवसाराची न्हय देवसराची न्हय गुलामपणाची न्हय 5 संगत्यो कसल्यो तो वी आर गोइंग टू सी मुखार पण पयलें आमी समजूचे जेजू तशें जियेला सर्ग उक्तो सर्ग खान घेवन ताका आसली ती पदवी ताची खरी अस्मिताय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताणें सक्कड केला आनी तीच पदवी ताणें शिसांक दिली आनी उपरांत अपोस्तलांचेर पेंतकोस्ताच्या विशेष तरान आनी तीच पदवी तीच पदवी आमकां दिल्या तुका आनी म्हाका बौतिस्मान आमकां मेळ्ळ्या वी हॅव गॉड पण आमी जियोंक आसा आमी हे मुखार व्हरूंक आसा आमी पातयेवंक आसा आमी तशें चिंतूंक आसा We cannot look at situations. आमी मनशा दृश्टेर संवसारी दृश्टेर पळोवंक जायना आमी देव कशें पळयता पळयचे गॉड्स पर्स्पेक्टिव्ह देखून देवान कशें जेजू खंयची परिस्थिती कोणी जावं दी उंडे मात्र न्ही कोणी पिडेस्त आयलो तोंटो आयलो भिकारी आयलो वा कोण कुर्डो आयलो सक्कड गेला आनी तुमकां कोत्ता जेजून सगळीं असर्यां केल्लीं ताच्या दैव सैमान न्हय मनशा सैमान सर्ग उक्तो आनी पवित्र आत्म्याची कृपा गाणग्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फाटल्या दिसांनी म्हाका एक भयण फेसबुकार तिका म्हजे कॉन्टॅक्ट नासलें आसा अशेंच मॅसेज करिल्ली फादर तुजे कॉन्टॅक्ट दिता की हांवें सांगलें काल्या ती म्हणली आदल्या वर्सा आमी रेतिरेक आयल्या आदल्या वर्सा ओके हांव म्हज्या बापायक कान घेवन आयलें ओके कसली गजाल तुजी म्हणली म्हज्या बापायक कॅन्सर आसलें 4th स्टेज फादर त्या रितीन तुम्ही देवाचें उतर दिलें मागलें आज म्हजो बापूय कॅन्सरांतलो वाचला हांव सांगलें म्हाका सगळ्या जापून बघूं ना तें बट दॅट्स अ मिरेकल देवाक तें एक अजाप गॉड इज हॅपी देवाक खुशी जाता आज तशीं भुरगीं परिस्थितीक बली जायनात गुलाम जायनात म्हाका ही एक परिस्थिती ती देवाच्या दृश्टेन पळयतात तांकां दिल्ली पदवी वापरतात आनी त्या परिस्थितीचेर जैत व्हरतात ह्या संवसारांत सर्गींचें सूख भोगतात व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसाराची वा गुलाम जावन रावनात परिस्थिती दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आज मगर भवान बीन थोडी जाणां आज कितलीं गुलाम जाल्यात तांच्या कंतीचे गुलाम जाल्यात बियाचे गुलाम जाल्यात आमकां आनी एक विशय आज आराधना सक्कड स्कंत बेजारा येता हांव सुटका मेळचे खातीर पूण सुटका मेळची जाल्यार वी हॅव टू ओपन अप आमी आमची मोनां काळजां उक्तीं करीचे आमची कंत बेजाराय दिजे आमकां दिल्ली पदवी अधिकार वापरीचे आनी वापर मागीचे जाता आज सकाळीं आमची सकाळीं न्ही दनपरां जेवणार आसतना आमची रितीर जाली मात 5 दिसांची सुमार 81 जाणां आयिल्लीं म्हाका गुर्तू ना तांणी कली साक्ष दिल्या पूण एक बायल मनीस दनपरां जेवतना म्हाका मेळ्ळी लो येवन म्हणटा म्हजे कडेन फादर पर तूं सोमारा आराधन करतना हांव सोमार आराधनाक सरावत वचना आमचो फादर एकलो रेजर म्हणून हांव गेल्लो सो हांवें 1 वर आराधन खाली तांकां आराधन करून स्तुती करूंक सांगलें जस्ट प्रेज गॉड देवाक अर्गां दिया म्हणून सुमार वेळ आमी अर्गां दिवन गेल्या आनी आराधनाच्या वेळार अर्गां दिवन जातना यू नो देवाक अनुभव करा म्हळें यू नो सी गॉड देवाक पळया देवाक आयका फील ताका भोगा आनी ताका जाणा यू कॅन आमकां करियर आमी पातयेचे
सो आनी अशें तांकां आराधन चलोवन आसतना ती म्हणाली ते आराधनांत आज दनभरां ती म्हाका म्हणटा फादर आराधन करता करतना म्हाका एका चेड्याचें पिंतूर म्हज्या दोळ्या मुखार येता एक भुरगो ही टिचर आनी क्लासीचो भुरगो आसा दोळ्या मुखार येता फादर देखून दोळ्या मुखार येता हांवें मागलें हांवें म्हज्या मुखार देवान हाडलें त्या चरक्याक देखून हांवें मागोवंक सुरू केलें हांव मागोवन तें आराधन जावन आज तांच्या 10व्या क्लासीचे रिजल्ट आयिल्ले फादर रिजल्ट येतना म्हाका हे पिंतूर घाले घेता गुर्तुना वो चेड्याचें पिंतूर घाल्यात म्हज्या दोळ्या मुखार देवान हाडला म्हाका गुर्तुना हांवें ताका भेटोवन बरें कर म्हाका दिल्ल्या त्या कृपे प्रकार हांवें मागलें मागोवन आज रिजल्ट येतना हांवें 3 दीस फोनून तो ऑन करून आज सकाळी हांवें ऑन केलें फादर ऑन करून पळयतना ह्या चेड्याची मेसेज आसा हाका क्लासींत 0 मेळटलें फादर आज वो पास जाला हांवें सांगलें जेजू थंय आसतना तूं 0 न्ही तूं हिरो देखून हांवें म्हणचें खंयच्या परिस्थितीकी भियोंक ना आमकां आसा सर्ग उक्तो आसा रियेकल्यांच्या सो यू आर वॉकिंग विथ हेवन ओपन हेवन सर्ग उक्तो कान घेवन तूं चल आनी देवाची पवित्र आत्म्याची कृपा आसा ही इज विथ यू पवित्र आत्म्याक कान घेवन चल आनी सर्ग उक्तो आमला पुरो आसा दुती आसात हांवें सांगलें न्ही तुमकां राखण पडवे आंज पडवे सुरा आसात बापूत पवित्र आत्मा मरी जुजे आनी दूत पुरा सकळ आनी आमकां पदवी आसा जेजूच्या नांवान अधिकार आसा कान घेवन वापर सिट्युएशन त्या सिट्युएशनाक त्या परिस्थितीक फॉर्माय ती परिस्थिती वसाजे त्या परिस्थितीचे जैत वरीचे देखून परिस्थितीक बली जायनाका देखून म्हाका बाबा आनी बरी आमी क्रिस्तांवां वा कातोलिकां पवित्र सभे सोम्यान आमकां इतलें सकळ दिलां देखून बी हॅपी सोम्याक आमी अर्गां दिया एक ताळयो भेटून देवाक अर्गां दिया आमी असले न्ही आमी आंगाची न्ही संवसाराची खंयच्या परिस्थितीक आमी बली जावंक ना देखून देवान जायती कृपा जायती पदवी आमकां दिल्या पूण आमी एक विशय सांगता वी आर इन द बॅटल आमी झुजांत आसा हांगासर एका कुशीन देवान आमकां इतली पदवी आनी आमकां सर्गींची ताच्या राजाची आनी सकळ दिला अधिकारी दिला सैतानाक बिलकुल आमचेर अधिकार ना पूण आनी एका कुशीन तो सोन्ना झुजोन आसा पूण तो झुजता म्हण आमी गंत करची नाका आमचे खातीर देवान घालें गेला जैत झोण दिला म्हणालें जॉन चॅप्टर 16:33 कानया संवसारान तुमकां कालें आसा कशें न्ही संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसास पूण जेजू म्हणटा कालें म्हणटा खाली तितल्यार रावय नाका संत बेजार आसा म्हण गाणी घेवन जी नाका संत बेजार आसास तूं ह्या झुजांत आसाय हे झूज मात्र आमी झुजोंगा ते अर्द्यार रावूंच नाका झुजोंगा खंडीत पूण देव आमच्या आदाराक येता काल म्हणटा ते संवसारान तुमकां कंत बेजार आसास पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर कोणें जैत वेला तर जेजून जैत वेला जाल्यार जेजू सवय आमी आसतना जैत व्हरतावंक गिना खंडीत आनी एक कडेन देवाचें उतर म्हणटा 1 John 5:4 जो आमचे पयले पत्रावसर 5 सुती वळ देवाचे भुरगे आतां कोण जैत व्हरता कोण सर्गींची जावन हांगास ह्या संवसारांत सर्गींचे जावची वेत कोण जेजूचेर पाती येता आनी कोण आमी देवाची भुरगीं हांगासर देवाचे उतर घाल म्हणटा देवाचे भुरगे सकळ संवसाराचे जैत व्हरता सकळ देवाचे भुरगे सकळ आनी संवसाराचे जैत म्हळ्यार कितें कालें आमचो भावार्थ फेथ इज द की आमचो भावार्थ आज कसो आसा कोणाचेर आसा आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा देवाचेर आसा ताणें आमकां पदवी दिल्ली आसा ते घेवन तुमची येताय जैत व्हरयेत हें झुजयेत आनी हें झुजोवन आमी देवाक महिमा दिवयेत सैतानाक न्ही देवाक महिमा दिवयेत खंडीत पूण हांवें म्हळें 5 विशय आमकां तुमचे मुखार दवरता हाव एनिमी गेट्स एट यू कसो हो देवसार सोन्ना देवा थंयची येतल्यांक ताच्या भुरग्यांक नेंगी तांकां ताच्या मुठीन गुलामपणान हाडूंक तो पेसरता 5 संगत्यो आसात एक जावन आसा एक आमी जागृतकाय केली सांपेद्रो 1 Peter 5:8 देवाचें उतर वाचा सांपेद्रो आमकां अशें म्हणटा जागी जाया
जागृत रावा. सैतान गोरोस्कलच्या सिवांबरी कोणा गिळचे म्हणून कोण करता सोदून भोवता कोणाक गिळचे. सैतानाक अधिकार ना पूण कोण ताका अधिकार दितात पळय इडेन दितात पळय तांकां सोडना. आमी इडेन दिवन जो हांगासर आतां इतलीं जाणां तुमी आज हांगासर आयल्यात कोणय तुमी सैतानाक इडे दिवन जायत की इडेन दिला जाल्यार आज घरा वचून घरांनी हांगात भायर गेला घरा वचून ताका भायर गेला सो इडे ना ताका इडेन दिल्यार सोडना ना ताका अधिकार ना खंडीत ना तो काडला आनी आमकां देवान पदवी दिल्या ताचेरी जैत वरयेत पूण इडे ना देखून ताका इडे दिवन जाल्यार आमी बंद करचे सगळीं दारां आनी बागलां ताका उक्ते करनाकात. सैतानाक बंद करा. ताची दारां बागलां खंयची ताचे ओठो खंयचे कोत्ताय पयलें ताचे जावन आसात एक सवयेचीं पातकां हॅबिच्युअल सिन्स. कोणा थंय सवयेचीं पातकां आसात न्ही परत परत आमी जैत वरयचे. पातकां करचें कांय सूख न्ही. आमी खंडीत सगळां पातकां करता पातकां सगळां थंय जाता. कोणी आसा गे हांगासर पाताक ना तुल्लो आसा गे बिलकुल ना. पूण रोमाकारांचे पत्रा वचर 7:19 आनी 20 वळ काडा. देर इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट. आमचे थंय एक झूज जाता काय कळ्ळें झूज हें झूज या रोमन्स चॅप्टर 7 19-20 कालें बरयलां. आमकां बरें करूंक जाय पूण आमकां बरें करूंक जायना. जर आमकां बरें करूंक जायना वायट करूंक नाका तें हांव करता जाल्यार सांबावल म्हणटा रोमाकारांच्या पत्रांत हांव करना. कोण करता कोण करता सैतान न्ही. म्हजे थंय वस्ती करता ते पाताक करता. हांगा पाताक म्हळ्यार गावलें पाताक म्हळ्यार नॉट एक्चुअल सिन म्हळ्यार ते एक दुसरें पाताक न्ही. पाताक म्हळ्यार एक बंदड जाल्यार एक बांदपास हॅबिट्स. थोड्यां ते हॅबिच्युअल सिन्स आसात. हॅबिच्युअल म्हळ्यार गावलें सवयेचीं पातकां सवयो आनी रडनातलीं वळखनातलीं पातकां अनरिपेंटेड सिन्स. आमचे थंय आमी वळखूंक नातलीं पातकां आसात तर सैतानाक कितें जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. ते दरा आमी सर्गींत वाटेंत पयसो संवरो देखून आमची असलीं पातकां आमी वळखचे. वळखोंक ना वा सवयीची ताचेर जैत उरचे. दाखल्याक तातूंत 1-2 आसात. एक राग थोड्यांक पळया विशेश राग आसा की त्या रागाचेर जैत व्हरूंक तुवें प्रयत्न करीचे. प्रयत्न मात न्ही मागीचे एवढे प्रे एवढं आसा होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याकडे विचारचे लॉर्ड म्हज्या जिवितांत हांवें रागा की इडें केलां आंगी केदळा हो राग सुरू जालो खंयच्या वेळार गॉड कॅन ब्रिंग. हांव ह्या दिसांनी मागणी करनासतना म्हज्या तुवेशान एक विशय हांवें देवा कडेन विचारलें मागण्यान. देवा म्हज्या जिवितांत हांवें कित्याक म्हाका एक ल्हानशी इल्लीशी कावजिनी आसा. एक कावजिनी म्हाका आसा कोणाचेर कोताय कोणाक मेळटना न्ही म्हज्या वडिलांक मेळटना. वडिलांक म्हळ्यार कोण वडील प्रोविन्शियल आमकां वडील आमचे प्रोविन्शियलांनी आसा ते येतना म्हाका बेना तांचे कडेन उलोवंक न्ही. पूण एक ल्हानशी एका तराची कावजिनी आसा म्हाका दोस्ताली. सो हांवें विचारलें ही कावजिनी कित्याक म्हाका आसा. तितल्यार देवान म्हज्या मतीन घालें ही कावजिनी 1996 सुरू जाली तुका. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. यू सी हाव गॉड देव आमकां हाडटा. खंय आमच्या जिवितांत ही घडी वा ही कावजिनी सुरू जाली तो राग सुरू जालो ती सवय कशी म्हाका भितर आयली. देयर इज अ मुवमेंट हे आमी दिजे. सो म्हाका कशी सुरू जाली एकलो वडील आसलो त्या दळा त्या वेळार 2 वर्सांचे शिकाप जावन हांव मध्य प्रदेश वता आसतना हांव वडिला कडेन पुरा सांगतालो पुरा आसा तशें कांय लिपयनातलो म्हजी एक सवय सांगची. सो हांव सांगतालो हें सांगून सांगून आयकल्लो वडील वर्साच्या 11 म्हाका त्या सेमिनारींत हांव काडूंक ताणें प्रयत्न केलो. देखून ताका लागून म्हाका कावची न्ही आयली. हाव यू आर हर्ट. सो एक एक मोगाळ भवान आमकां गुत्तू ना आमच्या जिवितांत. यू सी देखून रागाची सवय जाल्या तर खंय म्हणी राग सुरू जाला आनी उपरांत राग कन 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 आतां राग पाडगी
म्हाका सांगा राग पाडगी राग पाड न्ही पूण तो रागान तूं कालें करताय पळय थँक्स एफेसकारांचे पत्र काढा एफेसकारांचे 15:4 20 आणि 20 आणि 7 सांभाळ स्पष्ट करता राग वा खली दुसरी सवय असल्यार मोसोर ती 7 शिंगा चेक ऑल 7 सिन्स हांकार राग मोसोर आबलेस कामातुराय आळसाय आळसाय एक सवय न्ही गे मागणे करूंक मार उरल्या वेळार एक्टिव्ह मागणे करतना जायना थोडी जाणां म्हणटा फादर मागणे करूंक जायना हांवें सांगलें तुवें मागणें तूं करूं नाय प्रेज करूं नाय कालेंय करीचे जाल्यार तुवें सवय करीचे मागणे करीचे जाल्यार कालें करीचे प्रॅक्टीस करीचे प्रॅक्टीस मागणे कर कालेंय आपापीस मेळना खंडीत मेळना यू हॅव टू डू बसून सुरू केल्यार जाता आळसाय सोड आणि असली कपली सवय आसा जाल्यार ती सवयीची पातकां हॅबिच्युअल सेन्स ताचेर जैत वर आता रागा विशयन घाल बरयला एफेसकारांचे 15:4 20 आणि 20 आणि 7 कालें म्हणटा देवाचें उतर तुमकां राग येवंसो आसा तुमकां राग येवंसो आसा गे राग पाड न्ही हा मागीर रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका रागान मात्र पातकाक ओडचें नाका मागीर तुमी सगळो दीस रागार रावचें सगळो दीस रावन थोडी जाणां सगळो दीस न्ही म्हयने वर्सां कोणाक कितें दितात कोणाक कितें दिता रागान तुमी कालें म्हळ्यार केल्यार कोणाक कितें जाता आतां सांबाळ घाले म्हणटा मुखार पळय 20 आणि 7 सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात बायबलान स्पश्ट सैतानाक कितें दिनाकात तर आमी सर्गींची जावन जियेचे संवसाराची न्ही आनी देवसराची बिलकुल न्ही ताका इडें दिन उजो दिल्यार सोन्ना देखून ही एक वाट आमी बंद करचे सवयांची आनी आमी वळखनातली पथकां कसली ती जावन एक तें दुसरें आनी एक जावन आसा आतां म्हाका स्पश्ट आयका दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मस्त गरजेचें कसली लैंगीक पथकां आसात तर सेक्शुअल सिन्स डेंजरस कित्याक आमचे थंय कोण आसा आमच्या कुडीन कोण आहा आमचे कूड कोणाचें मंदिर तर हे कूड तूं बस्ट केल्यार कोणाक अधिकार मेळटा कुडीचेर ही टेक्स पोजेशन ऑफ युअर बॉडी देखून सांब पावलो 1 Corinthians 6:18 अशें बरयता पळया ताचें उतर पळया देवाचें उतर स्पश्ट करता लर्न हे शिका सैतानाक वाट दिनाका इडें दिनाकात ताका इडें दिना जाल्यार कांय करूंक जायना ताच्यो वाटो आमकां कळाचे सो देखून एक सवयेंच बदका आतां हांगासर तो कालें बरयता पळया तर व्याभिचारांत पळापळ घेया मागीर मनीस आदारता वेस न्ही मनीस आदारता ते हरी एक पताक ताच्या कुडी भायर करता यू सी हरी एक पताक कुडी भायर पूण व्याभिचाराचें पताक आपलेच कुडी विरोध तो करता आपलीच कूड आनी कोणाची कूड आनी एकल्याची कूड कोणाचें मंदीर तुजी कूड कोणाचें मंदीर जेजून घालें म्हळें आनी एक कडेन सांपल बरयता नेनान की तुमी तुमची कूड देवाचें मंदीर पवित्र आत्म्याचें कोण ही कूड नाश करता ताका हांव नाश करता सो बॉडी स्पिरिच्युअलिटी आमी म्हणचें आमकां पाद्रापांक बॉडी थियोलॉजी म्हूण आसा बॉडी थियोलॉजी म्हळ्यार आमच्या कुडीक आमी गौरव दिवचे आमी गौरव दिवचे आमची भलायकी सांबाळचे की नाका एक्सरसायज करचे की नाका बरें खान दिया कुडीक मोतीक आत्म्याक देखून हे जर आमी पवित्र आत्मो आसा देखून पवित्र आत्म्या वरवीं आमी सर्गीची नागरिकां जाल्यार तर आमी संवसाराचे देवसराचे गुलाम जायनाय देखून देवसराक आमच्या कुडीचेर अधिकार दिनाकात देखून आज सेक्शुअल सेन्स लैंगीक म्हळ्यार आमी मोबायल पळयचे आमचें चॅक करचें मोबायल न्ही तातूंत कालें कालें पळोवन ह्या दोळ्यांनी तें भितर वता सी वॉट यू फीड भितर तुजो आत्मो मेळटा तुज्या आत्म्याचे दोळे म्हणून आसतात आत्मे कुडीचे दोळे भायर न्ही तेच भितर आहात
देखून तूं कालें खाण दिताय मोबायलार कालें पळयताय व्हिडिओज कशे मेसेज कालें उलयताय आनी कालें आज स्टोर केलाय आनी हें पुरा दवरून तूं सर्गीच्या संतोशान जिवंक जायना वेन यू हें सांडी जाय देखून सेक्शुअल सेन्स आर डेंजरस आनी तें कितलें मारेकारगी म्हळ्यार तुजी कुडूस सैतानाच्या हाताक घालवची देखून जेजून कालें म्हणलें गोता तुमचो दोळो कुडीचो उजवाड हो दोळो काळोख जाय जाल्यार भिरांकूळ मॅथ्यू 6:22 जेजू म्हणटा जेजू मातेवाच्या वांजेलान स्पश्ट करता तुमचो दोळो सो युअर आय इज अ लॅम्प फॉर युअर बॉडी तुजे कुडीचो दिवो जावन आसा पळया दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसल्यार तुज्या कुडींत उजवाड आसा पूण मुखार कालें आसा की 22 सारके आसल्यार तुज्या कुडींत पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार तुज्या सगळ्या कुडीन काळोख पडटा तुजे भितर आसलो उजवाडच काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ दिस इज हाव इट इज देखून मंगळ भवान बरी 2 संगती हांवें सांगल्यो 2 बागलां बंद करा देखून संवसारांत हांव तुमी मेकळी देवाची सर्गीची जावन जियोवंक आमकां जाता आमकां देवान पदवी दिल्या अधिकारी आसा सो वी यूज सगळे आमी वापरया मागीर तिसरे आनी एक जावन आसा ते भिरांत आसा जाल्यार मारेकार खंयचेय बिया कितें दिनाका आमी घरा तरी गेल्लो पडटा भाऊ एलियासी आयिल्लो ते एक अनबाउंड मिनिस्ट्री म्हण आयिल्ली US सावन आनी आज अनबाउंड मिनिस्ट्री संवसार बरो आसा नील लॉरांझो म्हणून ताचें नांव ताणें आमगे 5-6 विवाहांनी दिल्ल्यो तातूंत एक विशय ताणें सांगलें अरे सैतानाक आमी बियेचे म्हणना आमी बियेल्यार 2 संगतींक बियेचे एक हांकाराक आनी एक बियाक बियेल्यार गेल्या देखून बायबलान सुमार जेजून म्हणा कितले फावटी बायबल म्हणटा बिये नाका म्हणून 366 टायम्स बिये नाका देखून बिया कितें दिल्यार ताका तो फायदो जोडटा बिया आसो आज कितलीं जाणां मोगाळ भवान म्हण्या थोडे पडी मागण्याक आयिल्ल्यान थंय आमी माथ्यार हात दवरूंक जायना तांकां दिसता आमकां न्ही तांकां माथ्यार बियान पयलें मागणें करतना सयत म्हणटा रिलॅक्स आसल्यार मागणें केल्यार जायना एक भयण आयली एक सिस्टर म्हाका म्हणाली फादर तिका इल्लेशें कुमोक कर ती मागणें सुरू करतना घालंगी जाता तिका हांवें सांगलें हांवें तिका आपयलें हे बाय मेळया उलया तुजे कडेन हांवें सांगलें तूं मागणें कर म्हण तिणें मागणें करता करतना म्हाका कळ्ळें तिका एक्चुली ती चिंता पवित्र आत्मा म्हण पवित्र आत्मा न्ही पुरा भितरलें भायर येता शी इज नॉट एबल टू डिझर्न शिरकाल्या बंद पास पळया फर्स्ट लर्न टू रिलॅक्स देखून सामिस्ट एक किर्तनांत देव अशें सांगता की आमचें मागणें हें दिसाकी क्रिस्तांव मागणें आमचें मागणें यू सी अनलेस यू आर रिलॅक्स्ड यू कॅनॉट प्रे मागोवंक जायना देखून मस्त जाणां बंद पासान बंदडें दिवची पळयता म्हाका भवान म्हणी स्टार्ट मागणें इवन मागणें हांवें म्हणचें प्रेयर इज नॉट सेल्फ पिटी मागणें तुजेरच हुंदोन आसूं नजो मागणें म्हळ्यार आमी कोणाचेर दिश्ट घालची तुजेर घालनाका तुवें तुजेर दिश्ट गेल्याय जाल्यार देर इज आय सेंटर्डनेस स्वार्थ तें काल म्हणटाय एक बंदपासच जाता तुका देवाचेर दिश्ट घाल तुजे गाले आसा करून पूर देवाक दी लुक एट हिम आनी माग फोकस ऑन गॉड कित्याक हांवें सांगचें म्हळ्यार then you know God ते वेळा मात तूं बरें मागणें वा कितेंय तुका दिल्ली पदवी आसा यू विल सी देव तुजें तें काम करता वावुरता ह्या संवसारांत तूं सर्गीच्या वाटेन जियेताय सर्गीचो आनंद तुका आसा फाटल्या दिसांनी एक भयण कोणी रेकॉर्ड करनात न्ही रेकॉर्ड आसा तें बरें टीव्हीर येताय ओके ओके सांगीत हांवें एक भयण सिस्टर म्हजी शिश्ण आयली
एक भिरांकूळ स्थिती हांवें म्हळें जेजू खंयच्याय वेळार खंयच्या परिस्थितीक भियोना कित्याक ताचे तें घालेलें सर्ग आनी पवित्रत्मो बापाचो ताळो आपूण देवाचो पूत म्हूण तो देखून ताणें केदाळाय सैतानाक नेवर आज जेजू कशें जियेला तशें तूं आनी हांव जियेल्या सर्गेंची जाता जायना म्हण नाका जाता आनी जेजून केला तर ताणें देवसैमान करूना मनशा रुपार आनी आमकां देख दिवंक नाजाल्यार जेजूक हें करची गरज ना देखून आमकां देख दिल्या ताणें ताचें तें जालां तर आमचें तें जाता आमकां सर्ग उक्तो आसा पवित्रत्मो आसा बापूय आसा आनी घालून ताचो ताळोय आमकां आयकूं ताका आयकूं ताका पळोवं यू कॅन सी डू ऑल दीस हें सगळें आसा आनी सकड देवान दिलां पदवी दिल्या अधिकारी दिला सो जायना म्हणून जाता आतां ही स्त्री सिस्टर तिच्या घरांत ती एक व्हडल्यान आयलें एकलोच भाव बँगलोर आसा कामार आसलो थोडे तेंपा आदीं मेळोंक आयिल्लो एक परिस्थिती तांची तांचो बापूय सरला आवय मात आतां आवय आनी हांगासर काम करचो एकलोच तो सिस्टर कशें कॉन्वेंटान दोगांच भुरगीं हाची परिस्थिती इतली पाड जाली फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी आनी तांकां गोत्तूच ना अचानक खंय जावन पुलीस आयले हाका काम करचे कडेन धरले आनी व्हेले अरेस्ट जालो चान्सच ना आसा वो आमच्या गांवांत आनी एका गांवांत ताका व्हेले तितल्यार सिस्टर म्हणाली अशें जालां हांवें सांगलें सिस्टर आय अंडरस्टँड तुजो एकलोच भाव बापूय ना आवय भिरांकूळ परिस्थिती पूण तुवें परिस्थिती पळयल्यार कांय करूंक जायना सिस्टर ट्राय तूं इल्लेशें धैर्य कान घे तूं धैर्य कान घेना जाल्यार तुजी आवय कान घेवंक जायना दिका देखून तुवें धैर्य कान घेवचें आनी तुवें गडजायचें आनी तुका जायना आमी सांगाता मेळया वी वील प्रे हांव मागता तुका आनी एक कोणी कुंभोग करतली आसात तर मागण्यान कोणीय तुजी इश्ट कोणीय आसात गेट द हेल्प कान घे मागोंक सुरू कर वी वील प्रे सर्ग उक्ता समी आसा पवित्रत्मा आसा गॉड इज विथ यू तुमी कांय सूख करूं ना तुमकां आज ही परिस्थिती आयल्या थोड्या कारणाक आसूं कालय जावं तुमचें तान सूख जालें जाल्यार काकुळट मागा समी आमची काकुळट कर म्हण आनी कोणाय की बुकसून मागा जेजूच्या नांवान सकट न्ही जेजूच्या नांवान बुकसूचें जेजूच्या नांवान आनी हांगासर बे या कितेंय आतां देवसराचें आसा फोटी आसा हांगासर आतां कांय करूंक जायना ताका कशें भायर हाडचें जायना आनी गेले म्हणचे नाका हें सगळें जैतानाचें तें भ्रम दिनाका तें बें घालनाका बियाक इडें दिनाका होल्ड ऑन टू क्रायस्ट सुमयाचे दीस घाल बे आनी जेजूच्या नांवान पयस कर आनी अशेंच माग म्हळें आनी तिणें मागलें एक दीस तिका हांवें म्हळें तूं त्या गांवाक वयच्या पयलीं हांव तुका मेळटा वी वील प्रे आमी मागया म्हळें हांवें वचून मागलें सांगाता मेळोन दोगा तेका आमी मागलें आनी तिका सांगलें वच गांवाक वच तुजी पुराय अरेंजमेंट जेजून केलां दूत आसात दुतान धाडलां यू डोंट हॅव टू वरी तुका रावोंक जागो ना तुका कोणाक मेळचें म्हूण गोतना एवरीथींग वील बी गायडेड सगळें जेजू करतलो दुतांक आनी ती गेली आवय कान घेवन एक पाद्राप मेळ्ळो एक वकील तिणें धरलो वकील खंय त्या वकिलान 1,20,00,000 1,20,000 विचारले पयशे ना तांचे कडेन वकील म्हणालो बेयली कान घेवंक जायना बेयल 3 म्हयने राखचे म्हळें पूण पयशे परवा शुक्रारा भितर दवर हांवें सांगलें वकिला सोड लूक फॉर समबडी एल्स जेजू दाखयता मागीर एक पाद्राप मेळोन एक आमचोच पाद्राप येसुडी ताचे मुखार आनी एकलो वकील मेळोन तो म्हणालो ही केसीस न्हय 3 म्हयने गरज ना 2 दिसांनी भायर येता आज सकाळीं भायर येलो सिच्युएशन नोगाळ भवानी म्हणी बियेल्यार परिस्थिती पळयनाका इफ यू
तूं तुजी परिस्थिती येतना मनुष्य दृश्टीर पळयनाका. गॉड देव कशें पळयता, गॉड्स पर्स्पेक्टिव्ह. सर्ग उक्तो आसा, पवित्र आत्मो आसा. सर्ग उक्तो जाल्यार पुरा आसा. बापूत पवित्र आत्मो, मरी जुसे आमचे दूत पुरा ऑल हेल्प इज देर. खंडीत आसा. आनी हांगा काय आसा तुका देवाचो ताळोय आसा. आय कॅन सी मेळटा मेळटांक देखून बिया येडे दिनाका. 3 संगती हांवें सांगल्यो. 4थें आनी एक शिरापान जी नाका. आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग. आमचो देव आमचे शिराप काडूलो वैगिनी घालत घरांचे पत्रावस्वर 3:13 वळ तुम्ही आयकलां जावं पुराच्या आदी. आमी थोडे कडेन आमची परिस्थिती न्ही घालें इल्लें सोडून जाताना आमकां सोसूंक जायनातलो पयलें शिराप घालचें. कोणाचेर शिराप घालचें? आमी आमचेर आनी कोणाचेर घालचें? आमी आमचेर शिराप घालात गी. थोडे कडेन थोडी जाणां थोड्यांक परिस्थिती आयल्या. एक दीस एकलें चिडूंक आयलें म्हाका काल्या की पिडा आयल्या. एज वी प्रेड आमी मागतना स्वामी म्हणालो ताणें पिडा मागोवन घेवन गेला. पिडा मागोवन घेवन घेतात गी आसा. कालेंगी एक परिस्थिती येतना ताणें सांगलां कालें सांगलें यू नो सैतनाक तुज्या मनान घाल्या म्हण गोत्तू ना पूण तुज्या मनांतले तो तुवें उलयल्यार सोडना. देखून उलयतना इल्लें जागृतकाय करा. शिराप मागी नाका. थोडे शिराप आमी आमचेर मागचे आसात. खंयचे जेजू म्हणटाने हांगासर पळय आमचे बसो शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां सोर शिरापांतली सोडयल्या. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सारूम कळलेलो शिरापलो आनी ताणें शिराप आशिर्वादांनी बदललो. देखून जेजू थंय शिराप काडल्यात तर जेजून शिराप काडल्यात तर आमी जेजू थंय आसल्यार आमकां शिराप नात. सो हर एक शिराप आमी जेजू थंय काडयेत जेजूच्या नांवान. देखून शिरापान जी येवचें न्हय. देखून पयलो विशय जावन आसा एक शिराप आमी आमचेर घाल्ले. तुमी घाल्यात गी हांगासर कोणे म्हणी शिराप घाल्यात गी हांगा घाल्यात म्हळ्यार तुमी हात वयर करना. घालूं ना गी घालूं ना जाल्यार हात वयर करा. शिराप घालूंकूच ना ओके हांव सांगता शिराप खाले म्हण मागीर तुमी हात वयर करा. पयलें आमी राग येतना विराग जातना खंत जातना बेजाराय जातना हांवें मेल्यार बरें आसलें म्हळांगी ना. व्हेरी गुड. म्हणून ना जाल्यार बरें. डेथ विश इज बॅड. मेल्यार बरें आसलें म्हणनाका. तुका देवान मरूंक रोसोवं ना. तुका देवान जेजू थंय घालून दिलां जिवीत बरोवन सासान जिवीत आनी हांगास तुका सर्गीचें जिवीत संवसारान आसतनाच हो केला आनी हाचे खातीर पुरो दिला. सर्ग चुकतो. देखून तूं मरण मागी नाका. खंयच्या परिस्थितीक भियेनाका आनी बिलकुल शिराप मागी नाका. देखून देत्विश मरण मागचें सूख. दुसरें पिडा मागची सूख. तुवें कितें म्हळां हांव कित्याक जल्मलो और आवय बापायक दुरसो लायगी म्हाका काल्याक जल्म दिलो तुवें. जल्माचेर शिराप घालता थोडीं आनी थोडीं काजारी बेसाचेर मात न्ही. थोडी कडेन आमी 15 वर्सां आमचेर गेलो. काजारी बेसाचेर शिराप घालचें. आतां काजार जाल्ली घाले म्हणटा तूं घाल्याक म्हाका मेळ्ळोय तूं घाल्याक म्हाका मेळ्ळें तुका मेळ्ळो न्हू हांव असो जाला म्हळांगी म्हणून न्ही कोणीय तुमच्या बेसाचेर शिराप मागोना न्ही. पूण कितल्या जाणांनी हर एक दिसा सकाळीं उठोवन तुमच्या बेसाचेर बेसांव मागलां हात वयर करा. खंडी ना. तुमी थंय येना ना इल्ली सल्लादारू अल्ली सल्लारू सर एटलिस्ट सकाळीं उठोवन तुमच्या बेसाचेर तुज्या घोवाचेर बायलेचेर बेसांव मागतात गी. भुरग्यांचेर बेसांव मागा. तुमच्या बेसाचेर बेसांव मागा. आमी येजाक जावं हांवें थोडे कडेन देवा करगांव दिवचें सांगचें सकाळीं उठोवन देवा म्हाका येजाक केलाय न्ही तुज्या येजाक म्हणून दवरलाय न्ही हे मिसांव दिलाय न्ही करगांव थँक्यू. आनी कितलें काम आनी कितली कृपा. हाव मच गॉड गीव. देखून पेद्रूच्या पत्रान बरयलां कन्फर्म युअर इलेक्शन डेली. सगळें हर एक दीस देखून शिराप मागी नाका. बेसाचेर तुज्या घोवाचेर बायलेचेर कोणायचेर वा तुजेर
आता आम्ही मागचे शिराप सोड्या थोडी पडी थोडे शिराप असतात हेरांनी सूख तीर्प दितना आम्ही कान घेता होय की हेरांनी सूख दिप पळय हांगासर प्रोब्स 26:2 मन्य ग्रंथ 26:2 देवाचे उतर म्हणटा कारान नासतना गल्लो शिराप लागना कारान नासतना चिंतया आम्ही कोणाय की कारान करून दिवना इडे दिवना पण थोडी देवाच्या जागेर आले शिराप घालतात गोता की कोण ती शिक्षकां वडिलां वा थोडे पडी आमीच फादराप आनी थोडे पडी रागान घालय म्हणटा न्ही आनी अशें सुकोवन म्हणलें बरा थोडे पडी थोडी मस्सू संगती पाड जातात मगाळ भवान देखून आमी उलयतना जागृत करीचे मोतीन आयला म्हण मोतींतलें पुरा भायर घालचें न्ही ते आनी एकलो आयकता कोण जेजू आयकल्यार म्हण न्ही तो आनी राखोन आसा तुका धरूंक तुका देवतान पयस करूंक तुजी बेसांवां काडूंक तुजी कृपा काडूंक इट्स अ बॅटल हे झूज देखून आमी जागृत काय करची देखून हांगासर मती थायला म्हण पुरो सांगोंक वचनाका एक हांगासर काल मरेला म्हळ्यार मन्य 26:2 उडतेले गिरबुची बरी उपतेल्या हमसा बरी कारान नासतना गल्लो शिराप लागना पूण केदळा लागता गोताय चिंती आतां शिक्षकां म्हणटात टिचरां क्लासीन भुरग्यां म्हणटात तूं बरकास जायनाय 3 सांगचो तूं पळय गुड फॉर नथींग प्रयोजनाक नाय आनी शिक्षक मात न्ही थोडे पडी आमी ओडिलाय म्हणटा न्ही आमकां कोणी आमच्या भुरग्यान इल्लें दुख येयलें जाल्यार तूं का पळय आतां म्हाका दूख हाडताय न्ही म्हज्या थोड्यान तुजीं भुरगीं तुका तशेंच करता तुजीं भुरगीं तुका आजार जाल्यार पळय तुजी बायली तुका तशेंच करता भुरगीं तशेंच करता मात ती कळून येतलें ही उतरां म्हाका एक दीस म्हज्या एक विनवणेकर ते ताणें वाण खाण घेवन पळय तुका हांवें सांगलें बाय वाण थंय दवर हांव काण घेना मंगळ भगवान मनी शिराप घालतना अळे कारण नासतना घाल्लो शिराप लागना पूण आमी कान गेल्यार लागता स्पिरिच्युअली इफ यू कन्सेंट काबलात दिल्यार भियेल्यार पाती येयल्यार लागता देखून थोडी जाणां हें कान घेतात एक दीस एकली स्त्री म्हाका फोन करता राती 10:30 वरां फादरापासून शिराप लागता हांवें सांगलें खंयचो शिरापी लागना हरी एक शिराप जेजून काडल्यात आतां तूं जेजूक वळख केल्ली जाल्यार जेजूची जानवाय समजणी पवित्र पुस्तकाची तुका आसली जाल्यार तूं सक्कळ शिराप जेजूच्या नांवान काडयत पूण तुका काल्याक हें विचारता न्ही फादर तशें न्ही हांव घरांत पळय म्हज्या घोवान म्हज्या सासू मायन म्हाका काले म्हळ्यार खंय शिराप घाले जाल्यार हांवें तांकां म्हळें तूं कांय देव गी शिराप घालूं तें बरो हांव काण घेना हांवें तांकां काण घेना म्हणून सांगून अशें जी येलें हांव फादर पूण आज सकाळीं म्हाका फादरापान आपयलें म्हाका इगर्जे ताच्या ऑफिसार रिकतना सरसरी गाडी येतल्यो शिराप तूं तुजें कुटुंब भायर कोण बरकास जायना म्हळें सकाळीं 10 वरां फोन करता राती सगळो दीस मतींदा हांव एक वर उलयलो देखून मंगळ भवानी बनी तुमचें मौन सांबाळा पुरा मती करनाकात मोत डस्टबीन न्ही बरें दवरा जेजू थंय सुकल्यार माफ जाली सम्या सूख जाली म्हण कोणेंय कांय केल्यार बक्षया आनी असलें पुरा आसल्यार जेजूच्या नांवान पदवी काण घेया पयस करा सैतनाक इडें दिनाका भियेल्यार गेल्यात कान गेल्यार देखून हें कान घेवचें न्हय देखून शिराप खंयचेय ते जावं आतां हांवें म्हळें आमी आमचेर गेल्ले हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले वा खंयच्याय तरान कोणीय कांय करतीच जाल्यार आमकां पदवी मदाक जायना कोणें पदवी दिल्या जेजून कितेंच तुमकां बाधा करूंक शकना आमी देवाची जावं ह्या संवसारान सगळींची जावन जियेवेत संवसाराची देवसाराची गुलामपणाक आमी वसाजे म्हणून ना सो बी केअरफूल हांवें म्हळें सवयीचीं पथकां आनी घालें आनी घालें सेक्शुअल लैंगिक संगतींनी आमी जागृतकाय वा आनी एक शिराप लास्ट निमाणे हाचे विशयान हांवें पयलें शिकोवन दिला देखून आज सड्डा हांव सांगिना आनी एक आसा
ऑकल्ट प्रॅक्टिसेस म्हळ्यार देवाच्या संबंधा भायर आमी परिहार सोदल्यार तें समाव आसना. देवाच्या संबंधा भायर आमच्या समस्यांक आमी परिहार सोदिना. खंयच्या व्यक्ती थंय, खंयच्या जाग्याक, खंयच्या आचरणाक आमी वचना. देवाच्या संबंधा भायर नो, ताका आमी म्हणचे ओकल्ट. देखून साम 16:4 कीर्तन 16 वळ देवाचे उतर म्हणटा, परक्या देवा फाटल्यान वेतले कश्ट वाडयतात. परक्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात. देखून तें आमकां जायना. आनी तें पळया, परक्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात. पिवन अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वतिना, तांची नांवां म्हज्या वंठांचेर केदींच काडिना. Those who go after other gods multiply their sorrows. मस्तू जाणां मगाळ भवानी आमी रितीन आमी मेळटा. मस्तू जाणांची तांची बेसांवां तांकां वळनात घरांत, कुटुंबांत, बिकॉज ऑफ दीस. मस्तू जाणांनी खंय म्हणी आदार सोदलो, कोणेंय सांगलें आनी ती समजणी घाण गेली. देखून ती संवसाराची समजणी घाण घेनाका. देर इज हांवें म्हणचें, संवसारांत एक आत्मो आसा. खंयचो आत्मो कोताय? संवसारी आत्मो, स्पिरीट ऑफ द वर्ल्ड. संवसारी आत्म्या प्रकार जियेनाका. आमकां दुसरोच आत्मो आसा. खंयचो आत्मो आसा? देवाचो आत्मो. देखून संवसारी आत्मो, संवसारी जानवाय देवाची काण घेया, देवा थंय रावा. आनी येते दाणा आमी सर्गीची जावं जिवेत. पुरो इतलें मात म्हाका आज सांगोंक हांवें नियाळ केल्लें, देवान मतीन घाल्लें. हें सगळें आमी सांगिचे. देवा थंय आसा जे आमकां सर्ग उक्तो आसा, भियेनाका. जीजस इज देर. जेजून जैत सोडलां. आमी जेजू थंय आसल्यार भावार्थान आमी जियेतना आमी जैत जोडटा. सुम्यान आमकां पदवी दिल्या, आमी वापरया. ह्या आराधनांत सुम्याक स्वागत करया. आमचो सुमी म्हणून ताची पदवी घेवन आमी मागया, आराधन करया. जायत गी दिमी गेल्या, सकटा आमी दिमी गेल्या. सक्रामेंतल्या जेजूक आमी स्वागत करया. आमचे कुटुंब, आमचे भुरगीं बाळां, आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाक ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया. हांगा सेवा दितले याजकांक, धार्मिकांक, लायकांक, सगळ्यांक ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया. जी कोण आज प्रत्येक जावन लग्न जिविताचो संभ्रम आचरण करतात, ह्या बर्थडे आचरण करतात, तांकां समर्पण कर दिवन मागया. आनी सगळे फिरगस वेदीचेर भेटोवन दिवन ह्या आराधनाचें गीत गावन सोम्याक आमी सरपडोवन नमस्कार करणार आराधना आमी करया. नित्यात्माने आराधने अनंत
ಸ್ತುತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಂತ ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ पढ़ी विड़ना मिला भैया समय आगारा दान करिया तो समय आमचे समय आज हजार जरा आगडी या सकरा में दान करो सो जरा सा या संसारान मनी सामना इल्लो तो आमचे बरीची येल्लो सर्गुक तो सर्ग घेऊनची येल्लो पवित्रत में आमकान आणि आमकांय ती कृपा दिल्लो बौतीस्म आमकान सर्ग तो सर्ग घेऊन शियो सर्गीचे आमी जाव हे संसारांत आसतनाच तुजी सोडवून तुजी सुटका आमी आपणाव त्या संतोषान जियोंक आमकां फावो केल्लो समय ताका आमी आराधन करया मान करया ताच्या कृपेक आज आमी लागीं सरया ताका मान बगवया आमचो सुमी म्हणून आमी वळखून ताका आमी आराधन करया पडी घेवन संतोषान ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ದೇವಪುತ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ದೇವಪುತ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಇವರೇ ರಕ್ಷಕ ಇವರೇ ನಾಯಕ ಇವರೇ ಜೀವದಾಯಕ ಇವರೇ ಶ್ರೀ ಯೇಸುರಾಜ ಇವರೇ ರಕ್ಷಕ ಇವರೇ ನಾಯಕ ಇವರೇ ಜೀವದಾಯಕ ಇವರೇ ಶ್ರೀ ಯೇಸುರಾಜ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಂತ ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸುತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಂತ ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ सगळ्या आमच्या सगळ्या काळजान सगळ्या सत्तेन स्नेहा आज आमकां हांगासर सांगता हाडिल्लो ताचे उतर आमकां दिल्लो आमकां ताणें सगळींच्या राजाची केल्यान म्हणून आनी ह्या खातीर जाय अशी कृपा आमकां दिल्या सर्गूक तो कळन आमचे ती कृपा ताणें ओतल्या बौतीस्म आमकां ह्या संवसारांत त्या कृपेन आमी जियेतना ताचेर पातयेवन आनी दिल्ली पदवी घेवन आमी जियेतना सर्गींची जावन आमकां जियोन तसवा वगळटा तसम्या निरंतर आमी आराधन करया ताचेर आमचे दीस घालया आमचो भावार्थ व्यक्त करया ताका मान करून आमचो समय म्हणून वळखून ताचें आराधन करया
ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸುತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಂತ ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರನೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸುತನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಂತ ಸ್ನೇಹವೇ ಆರಾಧನೆ आमची दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया एक घडी जेजू मुखार आमी आसा जेजू आमकां आस्ताचें उतर दिल्लो ताचे बरी आमचे सर्गूक तो आसा पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा सर्गींची सर्गनी आमकां मेळ्ळ्या त्या संवसारांत त्या सर्गींची नागरिकां जावन आमी जियो सर्गीच्या राजाची आमी जावन जियो ह्या संवसाराची देवसराची वा खंयच्याय गुलामपणाची आमी जायनाशें समयान आमकां इतली व्हडली कृपा दिल्या तर समया सक्रामेंतान क्रोस सजार जाला आज परत आमकां त्याच कृपेन भरून आज आमकां सुडका दिवन आज आमकां जायशी कृपा दिवन सोर बांदपास बंदडंक आमकां सोडून परत आमकां सगळींच्या वाटेर आमी जियोंक आमकां फावो करता तो ह्या खातीर तो हजार जाला ह्या उण्या रोपाकाल संपूर्ण तरान तो हजार आसा कुडी आत्म्यान रक्तान देवपणान देखून त्या बाबार्थान ताका आमी आराधन करया ह्या घडये समी म्हणून आमी वळखुया आनी आमचें थंय जें कितें ताचें थंय जालां आमचें थंय जाता भावार्थान आमी पातयेवन जियेतना ताका वळखून ताणें दिल्ली पदवी घेवन वापरतना आमचें थंय सगळें तो करता आमकां सर्गींची जावन जियोंक तो फावो करता सोर आमच्या बांदपासांतली तो आमकां काडता भायर करता सोर त्या सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका दिता समयान सैत वेला आमचे खातीर ताचें सैत आमचें जाता आनी ह्या घडये ताका आराधन करता आसतना मगाळ बाबा आनी बिनी आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी एक घडी सगळे आमी उबी रावया समयान आमचें थंय कितें केलां आमकां जी कृपा दिल्या जी पदवी आमकां दिल्या सगळी आमी वळखुया हे घडी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया समया थंय तो समी ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्लो आमचे खातीर बरी देख ताणें आमकां दिल्या ताचें थंय जें कितें जालां तें आमचें थंय जाता सर्गूक तो घेवन जियेल्लो तो खंयच्याय परिस्थितीक तो भियेलो ना बगार पवित्र आत्म्याचोय ह्या कृपेन जियोन देवाचो पूत जावन त्या स्मितान जियोन जैत चडलो आमकां देख दिल्लो तेच पदवी तेच कृपा आमकां दिल्या बौतिस्मान आमकां मेळ्ळ्या ह्या खातीर आमचे दोनी हात आमी उबारया आनी सगळी कितें आमकां कृपा मेळ्ळ्या ती आमी उसारया सांगया आमकां सर्ग उक्तो आसा पवित्र आत्मा आसा सर्ग सगळो सर्ग आसतना देव बाप पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा ते आंच बडवे राखण बडवे आसात ते दूत आसात मोरी आसा सुसे आसा सांत भक्त आसा सगळे आसात आमच्या आदाराक देखून दोनी हात बा निरंतर येगळी कितें आमकां सक्कड कृपा मेळ्ळ्या सर्गीची देणी मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर देवाक निरंतर अर्घ्यां दिया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Amin. Suki kariyan sumaya. Pari bro.
Erganditolo, Samia, Erganditolo, Sagli Mujicili, Tuka Samarpitolo, 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 Tuka स्वागत करतलो, काळजा तुका घेतलो, Tuka स्वागत करतलो, काळजा तुका घेतलो, मुजुराय म्हाका जाय म्हणटलो, आनी Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो, Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. आमचे दोन्ही हात बाऱ्या काळी बरे आमचे सो हरी महादेव सगळे आपले संतोष पावया आमच्या जिविताखातीर ताणें दिल्ल्या देण्या खातीर कृपे खातीर आज सगळ्यांना वाडया दिनवास्या तुझ्या हातात वर्ण म्हजे माट काढतलो, तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो, तुझ्या हातात वर्ण म्हजे माट काढतलो, तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो, तुझो मोग करतलो, तुझ्या बळान चलतलो, 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 बाबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो, आनी Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो, Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. दोन्ही हात देऊन देवाकडे गांधीव्या ताच्या ते संतोष पावया ताच्या कृपेने आणि आमकां सगळींची नागरिकां केल्या आणि संवसारांत सजीव आसना त्या सगळींच्या आनंदान त्या कृपेन शिवून फावो केला त्या सगळ्या निरंतर गांधीव्या त्याच्या कृपे त्याच्या मोगाक आणि जे कितें आमचें तें केलां आज पळोवया त्या सगळ्या उपकारां त्याच्या देण्याक आमी गांधीव्या स्तुती करया. तुझ्या गरजान तुझ्या पायान पडतलो, उपकार मेळटस तुका Erganditolo, म्हज्या गरजान तुझ्या पांयां पडटलो, उपकार मेळटस तुका Erganditolo, पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो, पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो, पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो, पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो, पातकीची साडून तुजो आदार मागतलो, आनी Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो, Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, 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 म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो, आनी Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो, Erganditolo, Samia, Erganditolo, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Igribor ami amcha zagyani dimbigalya yagukta. Konak dimbigalung sata dimbigala. Amka sumyan kurpa dilya. Amka sumyan sarginchi nagarika zaun chiyong sai shikurpa yasum sarandis amcha bautis mamkan pratik taranamkan dilya. Punsalari sbar kodi ami samburo yakurpe daun puis wason. Seitanake वादम सराकन शायद रण्यमी आस नियाल किल्ले प्रकार कुसले इडे हमें दिलांदर यागरिये हमें समर्पण करिया देवम चंबते घाड़ता मगाड़ भवान में हम शिवनानी कालजा सुमियागा जुक्ति करिया अनियरी एक ते बंद पास बंदोड़े हम चासात आस अम्युषे सरण्य आराधनान मक्ताओं सोतरन चाकंत बेजरा एक वोलोग सल्या Askan chai kantinti amia sounder bezara and amia sounder. Askasalain du kam chadaya satar. Asaitanake the hidden sound zata. To Saitanam chakati so bezara so Vamchari kaparistit so faido sorta. Amideva chinzana sound Saitana chinai Samaram kadi kardila. The Gnamini artillery vishay Yagriam mati gadiam Toladamba. Kusalai ragam chitaya sadaras ragi hage farikpon kunai chri amirag duorna saitana gidin ditaunder asuragam ch jivitan kedalai lokancha velar ami kedala da kaiden dilay kusalai rag hage farikpon bher saven chipatkan zawal sai zao Kusalaya bliss swartha va kusalay pride hankar guru amchadasa saglan jisukami divya yagriya samarpiya tashas kusalay patkanti kamaturay chamchi kud melonche pavidat meche mandir zamnas chamchi kud bastikarche anyashe ami devach burgi sarginchi nagarika zavni Achetan please switching to Salim Kasalim Patka. Sa mobile amche kidami polunche aikunche ulunche azam chimutra te dode arte chizalan double meaning abiman down chooks dirty chooks Deva ke महिमा दीना देव सरागिरे कंदिता तेरास से सग्लामी बेटो यहाँ यागड़िए आस्कसले बे amshade birant kauchani asa And then bam so powered karta uno karta biak lagonam so powered uno saunada bianem ti saitana gedezada saglem bam divya askasle shirapa satar ami maglam chir herani sukutir dilami kithe kangela tasle kasle shirapa ami chinta vasamcha kutman devonem ch shirapa satmanon ते सगळे आम्ही जेजूक दिव्या आमची संतत आमची कुटुंबा जेजू आमचे कदे श्राप लागलो जाल्यार आमची श्राप ताणे काडले सोर सैतानाची शिंगां ताणे मोडली कुरसार राग मोसोर सगळी पातकां ताणे काडली पिडाशिडा काडली बे काडले मोरणाचे बे काडले सैतानाचो अधिकार ताणे मोडलो श्राप काडले आनी कसले occult petispon acharasa sumyak sonami here sagyak व्यक्ति दैवson amcha chivitacha kastan parihar sataunter asame jisuk samarpan karya sagglan jisuk divya ekdi vor magal bhavani bani amche hatami viru barya sumyamakar kusaliyam che banpas kusaliyam che bandadyo kitte azasa jisu asad milling tensna Tachanavan Sudkasa, Tanam Kampodvi dila, Adhikar dila, Tachanavan Maktana Riet Ban Pasand Lidavam ka Sudkadita, Tigram Kan Samim Samarpan Kan Magya Mache Pransanga Sumyan Cheso,
सुमिया जेसू तुझ्या नावाने हांव हर एक ल्हान व्हड पथकां आदारिल्ली म्हज्या जिवितांत ल्हान तावन आज पर्यंत हांवें आदारिल्ली हर एक पथकां तुका समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या पुर्वजांनी मलगड्यांनी कुटुंबाच्या संगयांनी नेना आसून जाणा आसून कितेंय केलां तर सुमया जेसू तांचे खातीर हांव काकुळट मागता. सुमया जेसू ह्या घडये ती सोड पथकां प्रत्येक तरान जे कितें आमी केलां तुका सोडून तुजी कृपा उगडावन खंय आमी गेल्या कितेंय आमी केलां तर तें सगळें ह्या घडये तुका आमी भेटयता. सुमया जेसू आनी केदींच तशें करिना तें सगळें आमी सांगता पाठ करता नेगार करता. सुमया जेसू तुका आमच्या कुटुंबाचो घराचो जाग्याचो सुमी म्हणून सडवंदार म्हणून मानून घेता. सुमया जेसू ह्या घडये आमी आमकांच आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्यांक हर एका संद्यांक जिव्यांक तशें मेल्ल्यांक हर एकल्यांक तुका आमी समर्पिता. तूं आमचो सुमी म्हणून परगट करता. ह्या घडये तुज्या नांवान आमकां सुटका दी. तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आनी पवित्र आत्म्यान परत आमकां अभिषेक कर. आमी ह्या संवसारांत सर्गीचीं जावन तुज्या राजाचीं जावन जियेवंक आमकां फावो कर. हालेलुया 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 हालेलुया. दोनी हात बांद स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हर एक वन पास जीसस जेसू तुझ्या नावान मागता कसले आचार दिसपळ्या पंचायत साग्यान वक्त सर्शन वसून गणे कितें आमचे विरोध any spell charm excess cast against us we want Jesus in your name सुमया तुझ्या नावान बंदी जाल्ले जावन तुझ्या कुर्सागे आगरी तुम कनिल्ल्या पदवी नवीकरण सुमया आमी मागता. Jesus we cast and bind every spirit आमकां सुटका दी सर्वांक पसंतली बंदडेंतली हर एका वायटांतली कोणाच्या प्रभाव भयमांतली सुटका दी. हालेलुया 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 हालेलुया. मागे आमेन. संपूर्ण सुटका आमकां मेळटा सुमयाच्या नांवान मागा. इथं बेटोवंक आसल्यार बावट्टान बेटोवया. Ask the Lord to set you free. हर एका आमच्या वायटांतले हृदयरान दुस्मनाच्या पासांतली खोडेपणांतली कोणी आमचेर कितेंय करता तर तांतली आमकां सुमी निवारता सुटका दिता. सुमया म्हाका जिवीक दिता तुजे रग सुमया आत्म्यातान मागयता. तुजे रग सुमया पाताक धुवन तें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुजे रग सुमया म्हाका जिवीक दिता. तुजे रग सुमया आत्म्यातान मागयता. तुजे रग सुमया पाताक धुवन तें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोल तें रग सुमया मुझे सारो अमोल तुझे अमोल तें रग सुमया मुझे सारे सुमया मुझे सारे
Somia muce shenai Povitu charaga Povitu charaga Somia muce shenai Somia muce shenai Kegri boram chudani hatam chikarza chedora Hatam chudani hat karza chedora Asami sudke katir maktasna Sore कोडात्म्याच्या प्रभाव परिणामांतले आमी सुटका मागता ह्या घडये मागता जर आमी कितेंय कसलोय सोय आमचे थंय आसा त्रास पथकाक लागून वायटाक लागून बांदपास बंदडेन आमी आसा तर मागया ते सोय सवयांचेर जैत व्हरून समी आमकां कृपा दिता ताच्या नांवान आमी मागतना त्यो सवयो आमकां सोनवेतात कसलीं सवयीचीं पातकां कसलीं आमी वळखणांतलीं पातकां आसात समयाक ह्या घडये आमी भेटोवन दिवया हे सगळे आमी समयाक समर्पण ताच्या नांवान आमी सुटका मागया त्या सवयांचेर सैत व्हरून कसलेंय खोटेपण कसलेंय वायट कसल्याय सैतानाच्या गुलामपणाक आमी आसा तर सांपडल्या मागया जेजूच्या नांवान कसलेय श्राप आमी मागल्यात आमचेर हेरांनी सूख तर आमकां दिलां तर कितेंय आमचे विरोध कोणेय केला तर जेजूच्या नांवान आमी मागया समी आमकां सुटका दिता परत आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया समयाच्या रक्ता आज आमी त्याच्या रक्तान आमी मागता आमकां धुवन काडूं एक घडी ताच्या नांवान आमी मागया सुटका आमकां मेळो म्हज्या उपरांत हे मागणें करा समयांचे तुज्या नांवान हांवें मुचेर घाल्ले हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले खंयच्याय तरान कसलेय शिराप म्हज्या कुटुंबांत देवण येवचे कसलेय शिराप वायट आसा तर समयांचे हे सगळे तुज्या नांवान पयस करता सांडता नेगार करता हे सगळे व्यर्थ म्हणून परगडता कित्याक तुवें हरी एक शिराप तुज्या कुडींत खुर्साचेर वयल्याय आनी आमकां सुटका जोडून दिल्या समयांचे तुज्या नांवान हांव हरी एकल्यांचेर म्हजेर शिरापलेल्यांक आशिर्वाद मागता तांकां बक्षिता हांवें कोणायचेर वायट मागलां तर शिराप मागल्या तर तांकां बेसांव धरता बेसांव मागता समयांचे तुज्या नांवान म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आनी समेस्तांचेर हरी एक बेसांव आत्मीक तशेंच लौकीक देणी लांब आवको व्हड भलायकी हांव मागून घेता जोडून घेता समया जेजू सर्गीची सोर आशिर्वादां हांव जोडून घेता जे कितें तुवें म्हजे खातीर खुर्सार आपले बलिदान भेटोवन जोड दिलाय ते सगळे कृपा ती सगळी देणी ती सोडवून हांव आपणायता जोडून घेता मागून घेता हालेलुया बड़ी हाथ वैर कर मागा स्तुति कर मागा हालेलुया दुश्मना सुखा दिता तुझे रोग समया नव्या जीवन बोलता तुझे रोग
Cine Susan Seitla Boita Oce Rक्षण Sevas Koeta Tuce Rego Tuce Susmanatan Surkadita Tuce Rego Somya Novya Jivan Berta Tuce Rego Cine Susan Seitla Boita Oce Rक्षण Sevas Koeta आमच्या जाग्यांनी उबी रावया सगळे आमी उबी रावया आमचे सवयो कसली आमचे ते आमकां आसा म्हूण कळीत आसा एक घडी आमचे दोनूय हात आमी वयर उबारया आज आमी प्रत्येक तरान मागता सगळे कंत बेजाराय आमकां सोडून वचचे हरी एक ते आत्मे कोटे आत्मे बेजाराय सोतो आत्मो जावन आसा स्पिरीट ऑफ सॅडनेस स्पिरीट ऑफ एंजायटी वरी टेन्शन कंत बेजाराय दूख दुखाच्या वंजलान आमकां सांगता ह्या संवसाराच्या राटावळींनी खंयच्याय तरान तुमच्यो मोती दाड्ड्यो जायना जावं म्हणून संवसाराची राटावळी सबार पटी कंत बेजाराय सबार संगती आमकां बांद पसान दवरतात मगा भवानी बरी दोनी हात उबारा दोळे दांबा जेजूच्या नांवान कसली कंत आसा तर कसली दूख आसा तर कसली पातकांच्यो सोयो राग आसा हळसाय आसा पिडाशुरा आसा वा कितेंय देवाच्या राजाचें न्हय असलें आसा आमी देवाची ताच्या राजाची सर्गींची नागरिकां जावन आसा देखून जे कितें समयाच्या राजाचें न्हय असलें आमचें तें आयलां आमी इडेन दिल्लें आसा आमी काकुळत मागल्या समयाच्या नांवान मागलां ताचें रगत मागलां ह्या घडये दोनी हात बांद कितें तुमचें तें आसा फर्मावन मागा जेजूच्या नांवान फर्माया तुमचें तान पयस वचूंक फर्माया जेजूच्या नांवान खंतीच्या आत्म्याक बेजारायच्या पिडेच्या वा खंयच्याय दुखाच्या कविरारायच्या करंदायच्या अरी एक आत्म्या तुमकां तुमच्या जिवितांत कितें आसा दोनी हात वयर बरा जेजूच्या नांवान सगळें फर्मावन मागा हालेलुया 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 जेजूच्या नांवान हालेलुया हालेलुया बेजारायच्या दुखाच्या वायबाच्या पिडेच्या बेनसराच्या नारळाच्या नारळाच्या ओलियेच्या रागाच्या रियाच्या नारळाच्या कामाच्या आलोचनेच्या परादेच्या नारळाच्या ओलियेच्या बेनसराच्या ओलियेच्या रियाच्या दुखाच्या रागाच्या परिपूर्णच्या ओलियेच्या मोसयाच्या देवाच्या कामकाराच्या Alsai, Hagin, Parikon, Horieka, Pakacha Bambalidan, Soyadan, Jesus, we pray. The power of God is in the name of Jesus. Thank you. In the name of Jesus, I come against all every sickness, every bondage, we broken in the name of Jesus. I come against all those spirits which are giving us bound with sacred in the name of Jesus. I command them to leave us right now. I send them bound to be bound with, but we be blessed to heal and deliver in your name.
आम्ही सुटका मागल्या जेजूच्या नांवान एक कंत बेजाराय पिडा शिडा त्या खोट्या आत्म्यांतल्यान आमचें थंय कितें आसलें आमी फॉर्मायलां जेजूच्या नांवान ताका भायर वचूं समेन आमकां ताच्या नांवान सुटका दिला रक्तान आमकां आज ताणें धुलां नितळ केलां मोगाळ बाबा आनी बरी समे आमकां खाली सोडिना आमचे थंय आज खाली जाल्लो जागो तो भरती करता आमकां पवित्र आत्म्यान भरूंक तो आशेता आमी सर्गींची नागरिकां जावन जियोंक आमकां तो कृपा दिता दुनिया घडये तुमचे हात काळजाचेर दवरा आनी खंयसरी तुमकां पिडा शिडा वा आनी कितेंय आसा तर तुमकां सोन वसाचें पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय वाळटना जेसू पवित्र आत्म्याक आमचेर आसाची कृपा वळयतना आमकां तो बरता मात्र न्ही आमचे थंय आसले एक दुश्टकाय पिडा शिडा सैतनाचें देवसराचें सगळें आमकां सनवेता आमची कूड ताचें मंदीर जावन आसा आमी देवाची आमकां सर्गोक्त आसा आज आमी उलो मारया समयाक आज आमी ताका ताच्या नांवान मागया आज सगळें भेटोवन मागा आज कसली पिडा शिडा तुमकां बरी जायचे तुमचे हात त्या तुमच्या कुडीर तुमी दवरतना त्या विश्वाचेर दवरा खंयसरी कसली पिडा शिडा आसा तर खंयसर कसली दूख आसा तर खंयसर कितें तुमकां समयान खंय आपडूचें कशें आपडूं जीसस विल टच यू पवित्र आत्म्याक आमी मागया पवित्र आत्म्या मागतना ताची कृपा मागतना आमचेर आज विशेष कृपा वळोवन दी त्या पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन सगळें आमी नितळ जावं आज जायती कृपा आमचे थंय हांगासर वाळटा वळोवन दी त्या कृपेन आमकां संपूर्ण सुटका मेळो सर पिडा शिडा सर बनबास सर खंत बेजाराय पयस वचूं आमी देवाची ताचे सर्गींची नागरिकां जावन जियोंक आमकां फावो करूंक आमकां होली स्पिरीट हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्मा
आज सुमेर आमकां हांगासर आपण हाडली आमी सर्गींची नागरिकां संवसाराची न्हय जायती कृपा सुमेर आमकां दिली आज ह्या आराधनांत विशेषण आमचें तें वळयलें ह्या घडये दोळे दांबा कसली कृपा तुमकां मेळ्ळ्या सुभार जनांक आज शांती समाधान हांगासर उल्हास आनंद भोगता तुज्या दोळ्यांनी दुखां व्हडलीं जावंक पुरो जायत्या जनांक आज ना केवल कृपा बगार कुडीची आत्म्याची मोतीची भलायकी मेळ्ळ्या डिप्रेशन असो आत्मा तुमकां सोन गेला कांत बेजाराय तुमकां सोन गेल्या ह्या घडये विशेषरान तुमकां सुम्यान आशिर्वादीत केल्या अभिषेक केल्यान मगाळ भगवान बेने जायती पिडा शिडादारे काडल्या बांदपास बंदोड्यो काडला बँक काडला रागात हांव तुमकां सुटका मेळ्ळ्या हरी एक तोडाक कामां उडाय ती एडिक्शन्स मोबायलाचें जावं पुरो कितें टीव्ही सिरियल पळोवचें तो वेळ वेव्हार सुद्दां आसलें ताची हांव सुटका मेळ्ळ्या विशीं सुटका मेळ्ळ्या सगळ्याक आमी काळजांत सर्गां दिया आनी आतां एक घडी आमी एकामेकाचे हात धरया लागीं आसलेल्यांचे हात धरा आमचे खातीर आमी मागलां थोडो वेळ आमकां उरला आज आमी मागया विशेष गरजो आमच्यो आसात दोनी हात एकामेकाचे आमी हात लागीं आसल्याचे हात धर उबाऱ्या वयर उबाऱ्या एका मनाची काळजाची साव एक घडी आमी मागया आज सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया तरी तरान खंय झुजां आसात ती झुजां पयस वचचे जेजूच्या नांवान झुजां सगळीं तसलें पुरो पयस वचूं इस्रायल इराण रशिया युक्रेन सावथ सुडान तशेंच आमच्या भारतांत मनी प्राण कश्ट समसो लोक भाव भयणी तांचे खातीर आमी मागया आनी भारतांत आमचे आजचे एलिसांव 3 हंत जाल्या मुखले 4 हंत आसात बरें एलिसांव बरें फुडारी वोट घाल सरी एका व्यक्तीची मनां काळजां सगळीं उगड म्हणून आमी मागया आज कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हण बसयला तांचो उडास आमी कडेन आज ऑनलायन वा विक्षण करता तांचे खातीर तशेंच आमी पावसा खातीर मागया आमच्या गांवांत बराळ पावस खंय उदक ना आज जायत बरें गळ आसा तुमी आमची दया करूं आमकां गरजेचो पावस दी म्हणून वय आमचे खातीर आज आमच्या गांवा खातीर आमच्या देशा खातीर फुडाऱ्यां खातीर ह्या पिळगेचे खातीर आमच्या विगार तशेंच गुवळीक मंडळांनी संघ संसदीय कुटुंबां खातीर कोणी कुटुंबांत आज पिडेस आसात अस्कत आसात देवा ताण पयस वावरता ताण पयस आसात तांचे खातीर आमी मागया देव तांचेर कृपा धाडूं आनी तांकांय सांगाता हाडूं आनी सर्गींची जावं आमकां जावं पावो करूं म्हणून दोनी हात उबारा ह्या घडये सगळीं दसवां सम्याक भेटोवन स्तुती करन आमी मागया दिविगले आमी इमान एकंदर आमी गावया सम्याक बेसांव घेवंक तयार करया Amen.
प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळसास आमचे दे आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येता आस करता सासनाच्या सासना